भाग्यवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळा सोम्या, आयचो हो अमोलीक दीस आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका काळजांत तावन अर्गां दिता. ह्या दिसाचेर तुजी वर्ती आशिर्वादां तुवें भरलाय आसता. वो वर्तो दीस तुज्या महिमे खातीर अर्थभरीत तरान वापरूंक तूं आमकां कृपा दी. आयच्या दिसाच्या आमच्या सर्व कामांचेर तुजें मोलादीक बेसांव घाल. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तुज्या भद्र आश्रया खाल राखोन व्हर. सर्व अवघडांतली आनी हेर अनाहुतांतली आमकां शाबितायेन राख. तुवें आमकां फावो केल्लो हो बेसांवांचो दीस आमच्या बऱ्या करण्यांनी हेरांक एक आशिर्वाद जावं. आमच्या घरांत, शेजारा आनी आमच्या गांवांत आमच्या देखी वरवीं तुजो वर्तो मोग वांटूंक आमकां आदार दी. तुज्या मोगाचें राज सर्वान प्रसार जावं दी. तुज्या कणवळायेची जर सर्वांच्या काळजांत उर्बेन भरून दी. तुजी अमोलीक काकुळत संवसाराच्या मुल्या मुल्यान वाळोवन दी आनी सगळो संवसार तुज्या काकुळतीच्या दैवीक आशिर्वादांनी परसळोवन दी म्हूण आमी मागता. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता सोम्या जेजूच्या नांवी आमेन. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 7 वाक्य 11-17 पर्यंत. हाचे उपरांत जेजू नाईन नांवाच्या एक शहराक गेलो. ताचे शिस आनी व्हड लोकांचो मय ताचे सांगाता गेलो. शहराच्या दरवाट्यासरशी पावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावूंक म्हूण भायर व्हरतले. मेल्लो मनीस आवयक एकलोच पूत, ती एक विधव. शहरांतल्या लोकांचो व्हड एक जोमो तिचे सांगाता आसलो. सोम्यान तिका पळयतस ताचें काळीज कणवळ्यान भरलें. रडा नाका म्हणलो तो तिका, आनी मुखार सरन तुंबाक ताणें हात लायलो. खांदेली थंयच उबे रावले. तोवळ जेजून म्हळें, तरणाट्या, हांव तुका सांगतां, उठ. तोवळ तो मेल्लो उठोन बसलो आनी उलोवंक लागलो. जेजून ताका ताचे आवय अधीन केलो. सोमेस्तां भियेली आनी देवाची स्तुती करन म्हणाली, व्हड एक प्रवादी आमचे मदें उठला. देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. जेजू विशयांतली ही खबर सगळ्या जुदेयांत आनी भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी विस्तारली. देवाचें उतार हें. सोम्यान तिका पळयल्लेंच ताचें काळीज कणवळायेन भरलें. जेजूच्या ह्या कणवळायेक आमी जराल रितीर 2 कारणां दिवयेत. पयलें, तिचो पती येदोळच मरण पावल्लो आनी ती विधव जावन आसली. दुसरें, तिका आसलो एकलोच पूत आनी तो आतां मरण पावलो. ह्या दोनी संगतींनी जेजू तिचे थंय आपलेच माते मरयेक पळयता. तो त्या स्त्रियेचें दूख समजता आनी कणवळायेन बरोवन तिका बुजयता. पयलें उतरांनी रडा नाका म्हणोन आनी तिच्या कश्टा दुखांक तो करण्यांनी स्पंदन करता. त्या तरणाट्याक जिवंत उठयता. हेरांच्या कश्टा दुखांत आमी आमचेंच दूख नियाळया आनी हेरांच्या कश्टा दुखांक स्पंदन करया. आमी सर्व एकाच कुडीचे सांदे. क्रिस्ता थंय आमी सर्व एक. तर कश्टा दुखांत, सुख संतोशांत आमी एकामेका थंय एक जावन रावया. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता. तुज्या अती मोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या
आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळका ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता मारा काकुळ तामची का ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता मारा काकुळ तामची का ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता मारा काकुळ तामची का. सांत आंतोनीच्या मानाक नोवेन. सांत आंतोनी आम्हा पसोत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर. सर्वेस्परा शासनाच्या देवा तुवें पाद्वाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आसलेलो थीर बरवसो आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकत्वान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. ये वर्त्या सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न चूक अनवारा देंवसार आनी सर्व तरांची वशाची पिडा पयसरता म्हूण उडास कर. तुजे मारिफात पिडेस्तांक भलायकी मेळटा
उसांबळ दर्ये थंड जातात, थोंटे उठोन चलतात, कुर्डे पळयतात, केप्पे आयकतात, मोने उलयतात, भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागिल्लें सर्व तांकां मेळटा. तुजे वरवीं अपायक राचार नपयस जातात आनी आमच्या सर्व गरजांक तूं पावताय. सर्व पातळी तुजेर दवरून तुजी कुमोक आमी मागतांव. इतल्या व्हडा आशेन आमी मागतांव तें सर्व आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. हे निश्कळपणाच्या दव्या फुलां, दुर्बळकायेच्या उंच देखी, कलतेपणाच्या नीज आश्र्या, भाग्यवंतपणाच्या परजळीक नेकेत्रा, हे अणंत बरीत सांत आंतोनी, देवपुताक तुज्या हातांत घेवचो स्वादीक उपकार तुका फावो जालो. तुजे कडेन परातून मागता, तुज्या पदवेदार आदाराकाल म्हाका कान घे. देवान तुका दिल्ल्या साबार देण्यां पैकी असर्याचे देणे विशेश. म्हजेर दया दवर आनी ह्या म्हज्या व्हडा गरजान म्हाका पाव. सक्कड अक्रम मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर. म्हज्या पातकाची करी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो व्हरतो मोग म्हाका जोड दी. आनी अशें ह्या जिणेंत विश्वासान सोम्याची साकरी करन तुजे सांगाता ससनाच्या ससनाक ताका वाकानूंक, ताका बोगूंक आनी आशिर्वादीत करूंक सर्गाराजान म्हाका पावय. आमेन. म्हज्या काळजांतावन तुका नमान हे सांत आंतोनी. 1000 फावटी तुका नमान. तूं विसणार आनी पलंगण देवकृपेचें. जेजू आनी तुजे थंय तुज्या सेराफीक बापा सांव फ्रास्काचो भोव खालतो आनी भोव अजापाचो पूत जावन तूं बागी जावन आसाय. उडास कर हे अजापांच्या सांता. आपल्या गरजान तुका उलो मारतल्या कोणाकच कुमोक आनी भुजवण तुवें इन्कार करूंक नाय म्हूण उडास कर. तूं कुरपेन ग्रेस्त आनी जेजू बाळकाचो मोगाचो इश्ट जाल्ले निमती तीर पातयणेन दैरकाण घेवन आनी म्हजें मागणें निर्फळ जावचें ना म्हणल्या बरवशान खंडीत हांव तुजो आदार सोदतां. हे सांत आंतोनी, अजापाच्या सांता, गरजेवंताच्या आदारा म्हाकाय तुजी कुमोक जाय. गरज आसा ह्या म्हज्या उपकारांत तूं म्हाका पाव. देखून ह्या म्हज्या गरजांत म्हाका बुजय आनी इतले पातयेणेन हांवें मागचो उपकार म्हाका दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मोरयेच्या खतावीण काळजाक समर्पण. भोव भाग्यवंत रोजारीचे राणये, क्रिस्तांवांच्या आदारा आमी तुजे मुखार खालतेपणी सरपडतांव. तुज्या आवय सारक्या काळजाच्या वर्त्या बरेपणा पासत तूं आमकां राखोन व्हरतली म्हूण आमी पातयेतांव. मनशा कुळाची चरित्रां आतां चड आनी चड दुखाची जावंक पावल्या. आंतरीक झुजा वरवीं राष्ट्रांनी लोक जायत्या कश्टा नश्टांक सांपडला. आकांतवादींनी आनी भुरग्यांचे तशेंच स्त्रियांचे शोशण करतल्यांनी लोकांन भेयान आनी भिरांतीन जियोवचे बरी केला. खोटेपण संवसारांत चडोवन येवचें, कुटुंबां विभाड जावची आनी लग्नाचो बेस विबाडचो आमी पळोवन आसाव. असल्या निर्भागी मनशा कुळाक आनी आख्ख्या संवसाराक तुज्या खतावीण काळजाक आमी भेटयतांव. काकुळतीचे माये, मागोन दी आमकां देवा लागचें समाधान आनी कृपा. कृपा एका खिणा भितर मनशांचें काळीज बदलूंक तांकची. कृपा समाधान हाडची, वाडोवची आनी शाश्वत थीर करची. समाधानाचे राणये, आमा पासत विनाती कर. परजांनी आशेवचें तें समाधान जुजमाणच्या संवसाराक तूं दी. समाधान सता थंय, निती थंय आनी जेजू क्रिस्ताच्या मोगा थंय. तांची नासाची हातेरां पाटी काडय. तांच्या आत्म्यांनी समाधान बर आनी देवाचें राज स्थापीत जावं. पवित्र सभेचे माये, संवसारार शिंपडलेल्या सगळ्या पवित्र सभेक
तुझ्या कथावीण काळजाक आमी समर्पितांव. तिच्या सुरविल्या इतिहासांतावन तुवें तिचो मोग केलाय आनी तुज्या आदारान राखोन वेलाय. पवित्र सभा कश्टांच्या परिगतेंत आसतना तुज्या कथावीण काळजाक सगळो संवसार आनी अख्खी पवित्र सभा समर्पून दिल्ली. हें समर्पण आमी नव्यान करतांव. राख आमच्या पापा साहिबाक, सर्व बिस्पांक, याजक आनी धार्मिकांक, तांणी भावार्थांत आनी तांच्या बेसांत तिरासाण सांबाळन हेरांक तांणी भावार्थाच्या वाडावळीक हाडाशे कर. सगळ्या भावार्थ्यांनी जेजूच्या शिकवण्याच्या वाटेन चलाशें कर. ती तूं समाधान, चुकी, झगड्या आनी ना समजणे निमती कथोलीक पवित्र सभेतावन विंगड सरिल्ल्या भावार्थ्यांक, चडकन तुजें भक्तीपण आदारलेल्या आनी तुका मान केल्ल्या लोकांक क्रिस्ताच्या एकाच हिंडांत एकाच खऱ्या गवळ्या खाल पाटी हाड. तांची उर्बा सडय सगळ्या संवसारार आनी पवित्र सभेन समाधान आनी भद्रती येवच्या खातीर तुज्या कथावीण काळजाक सगळ्या संवसाराक आनी आमकांच आमी समर्पून दितांव. अशें सर्व परजा एकामेका लागीं आनी देवा लागीं समाधानान जियेव. आमेन. ह्या सकाळींच्या मागण्यांत सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भयणी भावा खातीर आमी आतां एका मनान एका काळजान मागया. सर्वेस्पर देवाची दाराळ आशिर्वादा तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी आतां आशेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बदलेले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. जिणयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. जिणयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. एकसरो हांव न्हय सोमिया सामोचे थंय, ताचे संगी आसतना उपगण म्हाका बोगाना. एकसरो हांव न्हय सोमिया सामोचे थंय, ताचे संगी आसतना उपगण म्हाका बोगाना. जिणयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. सोम्याचो उजवो हात म्हजेर आसा दीस रात, ताच्या हातांत आसतना कसली भिरांत म्हाका ना. सोम्याचो उजवो हात म्हजेर आसा दीस रात, ताच्या हातांत आसतना कसली भिरांत म्हाका ना. जिणयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. जिणयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. मोगाळ पुता सोबे आमकां मोरी आशिर्वाद देवा आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.